देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देवाच्या उतराक कुदवी आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां रोचणाराची काणी मेळटा. देवान सगळें कशें रोचलें. देवान उतर म्हणून स्वर्ग संवसार आनी संवसारांत सगळें रोचून हाडलें. देवाचें उतर जेकी मनीस जावन आमचें मोदें जियेलो. आयज देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें मेळटा. कॅरिस्मेटीक भाव भयणी पवित्र पुस्तकांतले जायते उतारे घेतात आनी प्रवचन करता आसतना तांचो उपयोग करतात. आमी हे भाशेन पवित्र पुस्तकाचेर बसून नियाळ केला काय, तांचो उपयोग केला काय आमच्या जिवितांत. ते उतारे घेतात कारण देवाच्या उतराक बोळ आसा, पदवी आसा. हेब्रेवांक बरयलोले चिठींत आमकां हें मेळटा. देवाचें उतर जिवें आनी बळिश्ट, तें दोनूय वाटांनी पालजल्ले तरवारी परस रोमता. तें मनशाच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनां तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता. जरी तर आमी देवाचें उतर पाठ करून घेतलें जाल्यार तें उतर आमच्या जिवितांत पीक हाडूंक पावतलें आनी आमचें जिवीत फळादीक जातलें. मागुया. मोगाळ बाप्पा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. तुमया जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.